नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोंय विद्यापीठाचे अर्थ सायन्स विभागात सहाय्यक प्रोफेसराच्या 4 पोस्टांनी SC STचे 2 पोस्ट रद्द केल्ल्यान बोवाळ. गोवा फॉरवर्डान कुलगुरूक घेराव घालो. ह्या पोस्टाक आशिल्लो 15 वर्सांचो निवासी दाखलो आनी कोंकणीचे सक्तीची अट खंय फाटी घेतल्या. फाल्यां इंटरव्यू जावपाचे आशिल्ले. बोवाळा उपरांत धुकल्ले. 4 पोस्ट एडवर्टाइज केले. त्याच स्ट्रीमी खातीर स्कूल ऑफ अर्थ, ओशियन अँड एटमॉस्फेरीक सायन्सेस आणि असोसिएट प्रोफेसर आणि असिस्टंट प्रोफेसर हातूंत भितरले 2 अनरिजर्वड आशिल्ले म्हणजे जनरल, एक OBC आशिल्लो आणि एक ST आशिल्लो. ह्या पोस्टा खातीर इंटरव्यू जाले. सगळे क्वॉलिफिकेशन पळयले. क्वॉलिफिकेशन नासतना कोणा इंटरव्यू आपयनात. क्वॉलिफिकेशन पळयले, इंटरव्यू जाले आनी तांकां पत्र दिलें ना, अपॉइंटमेंट लेटर दिलें ना. भितर इंटरव्यू किती जाली म्हणटा तें आमकां खबर ना. युनिव्हर्सिटीन 2 ऑगस्ट 2024 म्हळ्यार 1 वर्स जाली चलते तिसरी एडवर्टाइज दिली आनी तातूंत भितर OBC आनी ST आहा ते पोस्ट खारीज केले. ते आनी पोस्ट काडना. फक्त 2 अनरिजर्व पोस्ट जे आहा पळय ते एडवर्टाइज केले युनिव्हर्सिटीन. क्वॉलिफाईड गोंयचे भुरगे आसतना हे टोटल हो प्लॅन वो भायल्या लोकांक हाडून ह्या गोवा युनिव्हर्सिटी भितर भरपाचो. हेजेर आमी अपोज आसा. आमी वायस चॅन्सलराक घेराव घातला. वायस चॅन्सलरान सांगला फालचे इंटरव्यू जावपाचे ना. हें उतर दिला वायस चॅन्सलरान. वायस चॅन्सलरान अशेंय बी सांगला सोमार दीस आमच्या 4 जाणांचे डेलिगेशन आपयला. अक्रॉस द टेबल तो उलयतलो ह्या विशयाचेर आनी ताजे नंतर फुडलो निर्णय जातलो. उसगांव तिस्कार 5वेचो भुरगो राती व्हांवलो. 4-5 भुरगे खंय ट्युशनाक गेल्ले. व्हाळांतल्यान येताना उदकाचो नेट वाडिल्ल्यान एकलो व्हांवलो. भुरग्याचे भयणीन बाकीच्या 3गांक साल्वार केले. भाव व्हांवलो. कांय खीण खंय CCTVचेर कॅप्चर जाल्ले. पुलीस, फायर ब्रिगेड, कोस्ट गार्डाच्या सर्च ऑपरेशना उपरांत खांडेपार न्हंयत बॉडी मेळ्ळी. साईनगर उसगांव तिस्कार राती 11 वर्साचो भुरगो व्हांवलो. ट्युशनाक गेल्ले 5 जाण घरा येताना उदकाचो नेट वाडिल्ल्यान व्हांवलो म्हूण कळटा. रातभर पुलीस, फायर ब्रिगेडीन सर्च ऑपरेशन केलें. सकाळी कोस्ट गार्डूय पावले. खांडेपार न्हंयत सकाळी भुरग्याची कूड सापडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण त्या भुरग्याची भयण लेगीत वांगडा आशिल्ली खंय. हेर 3 जाणांक भयणीन वाटावले मात भाव व्हांवन गेलो. सायन्स संक सुमार फायर डिपार्टमेंट तशेंच लोकल यूथ जे वाडयले साईनगर ते 15 जाण भुरगे त्यांचं हेल्प घेवन तशेंच पोलीस यांचं हेल्प घेवन फूल ट्रेनिंग आमी ड्रेन चलत सारके रेकी करीत आमी MRF फॅक्टरी कडेन सर्च करीत आयिल्ले. तेन्ना आमकां बॉडी मेळोंक ना. त्या कारणान आमी कितें जालें इमिजिएटली आमी डिसायड केलें की ती बॉडी एक तर वॉश आउट जावपाक जायना आनी खंय वचपाक जायना. इमिजिएटली बोट घालून MRF फाटल्यान जी रिवर कनेक्ट जाता कोडाक तातूंत बोट घातली आनी सर्च करतना आमकां ती बॉडी एक खासकट हितून फक्त हात विजिबल जातालो. त्या वतान पयल्यान ती बॉडी थंयसरल्यान आमी इमिजिएटली वयर हाडून पुलिसांक हँड ओवर केल्ली आसा. कितलो काल 3:30 हें स्टार्ट केल्लो सर्च ऑपरेशन. आज मॉर्निंग संक स्टार्ट केल्लो तो आमी राती 3 बंद केल्लो. आज मॉर्निंग परत आमी संक स्टार्ट केल्लें सर्च ऑपरेशन. ते आतां आमकां बॉडी थंयसान आमी नेमके काल ट्युशनाक गेल्लो तो पयलीं ट्युशनाक जाताना त्याची बहीण बी वांगडा आसली. ते 4-5 जाण आसले. 4-5 जाण ते 3 जाणांक त्यांना हे केले बहिणीच काढले. तो भावाक सोडले. भाव गेलो तो नेमको जवळजवळ काल 3 पर्यंत तेणें शोध मोहीम सुरू जाल्ली. पण तेन्ना आयज सकाळी परत संक सुमार येवन परत तेंच्यांनी शोध मोहीम सुरू केली आनी त्या उपरांत फिनोलेक्स फॅक्टरी त्या फाटल्यान खंय तरी ताजी आयज ज्या भुरग्याची डेड बॉडी उक्ताना मेळ्ळी. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ज्या टॅक्सीवाल्यांकडेन 4 टॅक्सी परस चड टॅक्सी आसात आनी GST रजिस्ट्रेशन ना तांकां GST आनी इन्कम टॅक्साच्यो नोटीशी येवंक सुरवात जाल्या. 3 म्हयन्या फाटीं GST खात्यान अशे तरेची मोहीम वेगवेगळ्या मळार सुरू केल्या. हे आदी अशा शेक ओनरांकूय नोटीशी आयिल्ल्यो. आतां मेरेन 260 टॅक्सीवाल्यांक नोटीसी. एकल्या कडेन खंय तरेतरेच्यो 14 टॅक्सी. GST रजिस्ट्रेशन ना आनी 4 परस चड टॅक्सी आसात तांकां GSTच्यो नोटीसी येतात. इन्कम टॅक्स खातें खंय हे टॅक्सी धनी टॅक्स फारीक करतात वा ना आनी कितलो करता ताचे डेटा एकठांय करतात. ह्या मोहिमेत वट्ट 14 टॅक्सी आशिल्लोय एकलो टॅक्सीचो धनी सापडला. ज्या टॅक्सीवाल्यांची येणावळ वर्सुकी 20 लाखा वयर वता तांणी GST खातीर रजिस्ट्रेशन करपाक जाय. बारीक गणीत पळयल्यार 5 टॅक्सी म्हळ्यार सुमार 20 लाख येणावळ जावपाचो अदमास.
कितलेशेच टॅक्सीवाले टॅक्स फारीक करिनात ही गजाल येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन विधानसभा अधिवेशना वेळार सभाघरा मुखार मांडिल्ली. तेणी जे GST कलेक्शन जाल्ले आसा 6,96,70,416 गोवा मायल्सान फारीक केला. TDS तेंचे डिडक्शन जाता आनी 1.5 करोड ते फारीक करता. आतां हे दोनी तरी ऍड केले जाल्यार 8.5 करोड they are paying revenue to the government. 18,000 taxis जे ते आहा म्हणटा. That means I was just calculating government is losing every year around 100 crores, 90 to 100 crores. And गेल्या 5 वर्सांचो revenue we have lost more than 500 crores. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. परतीच्या पावसा उपरांत अवेळी पावसाचो गोंयांत नेट. जगलां गडगड मारून कितलेशाच सुवातींनी पावसाचो उटंगार. मान्सून गेलो म्हूण हवामान खात्यान जाहीर केलां खरें, मात उपरांतच्या पावसाचो नेट. राती उटंगरान माजोड्ड्या दर्या वेळेर उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान शेकांनी उदक भरलें. बेळगांव गोंय हायवेर रामनगर अनमोड रस्त्यार चिखलान गाडयो आडकल्यो. राज्यांत बुधवारा राती पडिल्ल्या पावसान साबार जाग्यांचेर हुंवाराची परिस्थिती जाली. माजोड्ड्या दर्यावेळेर उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान शेकांनी उदक भरलें. बेरेस्तारा सकाळच्यान वातावरण दमट आसा. बेळगांव गोंय राष्ट्रीय महामार्गाचेर रामनगर ते अनमोड रस्त्यार सुरू केल्ल्या जड गाडयांच्या येरादारीन रस्त्याचे 3 तेरा जाल्यात. रामनगर लागसार आशिल्ल्या अस्तोली ब्रिजा लागीं पावसाक लागून परत एक फावट चिखल जाल्ल्यान गाडयो आडकून उरल्यो. देखून बुधवारा रस्तो येरादारी खातीर बंद केलो. मात संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकरणाची दखल घेवंक नाशिल्ल्यान लोक फुर्योज. ह्या मार्गाल्यान जे स्थानिक गावात वचपी ज्यो बसीस आसात त्यो बंद जाल्ल्यो आसात. ताका लागून विद्यार्थी आनी नागरिकांका तेजो जबर फटको बसलेलो आसा. तशेंच हो महामार्ग आसा तो वाहतुकी खातीर बंद जाल्ल्या कारणान गोव्यात वचपी आनी गोंयसून येवपी जी वाहनां आसात, बसीस आसात, ते तेंच्यांनी जगलबेट आसो पेसोलोक अनमोड हो पर्यायी मार्ग वाहतुकी खातीर अवलंबलेलो आसात. मात्र ह्या संदर्भात रस्तो खराब जाल्ल्या संदर्भात नॅशनल हायवे अथॉरिटीज आनी कारवार डिस्ट्रिक्ट प्रशासन आसात ते दुर्लक्ष करीत असल्या कारणान सध्या ह्या मार्गाचेर वाहतूक कोंडी जायत आसात आनी हो मार्ग वाहतुकी खातीर बंद जाल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्यावरण मंत्री आलेश सेकारान चेन्नईच्यान आयिल्ले शास्त्रज्ञ तशेंच गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वांगड्यांनी माजोड्डे दर्यावेळेची पळोवणी केली. उदकाची पातळी शुक्राराय वयरूच आशिल्ली. चेन्नईच्यान आयिल्लो फकत माजोड्डेची न्हय जाल्यार पुराय गोंयच्या दर्यावेळीचो अभ्यास करूंक आयल्यात. मंत्र्यान सांगलें, माजोड्ड्या वयर सरिल्लें उदक पुनवेक लागून आयलां आनी वर्सुकी 3दा अशें उदक वयर येता अशें लोकांनी सांगलें. पूण थोडे आमगे पावस सांगताले वर्साक 3 फावटी अशें करून प्रॉब्लेम जाता. जुलय म्हयन्यान, ऑक्टोबर म्हयन्यान, डिसेंबर म्हयन्यान. They call it something like spring tide or something like that, and which is attributed to, it is a normal natural phenomenon. Now to look at it rightly, I believe the locals are used to this particular phenomenon. This year may be a little more alarming because of the high monsoon that we have had and the effect of this spring tide. To our good luck, the government of Goa has appointed NCSAM, an agency from Chennai, to study the coast, the shoreline of Goa, which, if I may say, study the coastline of Goa vis-a-vis erosion, vis-a-vis
official, basic issues that we are facing along the coastline. Coincidentally, they reached Goa yesterday, and so I thought, since this situation looks alarming or is alarming, that they should start their study from Hyderabad. That's why they are all gathered here, and they are here for a week approximately. Before they go, we will have a sit. They are going to visit across the state of Goa. It is not only Majorda beach. They will be visiting various areas from north to entire south. coastline. The coastline, and or if I may correct, if I am not wrong, they have already done an aerial sort of study. So they have identified critical areas. Now they've come for a field study. नायब सिंग सैनीन हरियाणाचो मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. हेर 14 आमदारांचोय सोपूतविधी जालो. प्रधानमंत्र्या सयत बीजेपीचे केंद्रीय फुडारी सोपूतविधीक हाजीर आशिल्ले. गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय कार्यावळीक वांटेकार. शिना इस्टन ह्या युगांडाच्या बायल रहिवाशीचेर लेडी कॉन्स्टेबलाक घास काडिल्ले खातीर मांद्रे पुलिशेन केस रजिस्टर केल्या. पेडणे सत्र न्यायालयांतल्यान परत हाडटाना पुलिशेच्या गाडयेंत हो प्रकार घडिल्लो खंय. भारतात चड काळ राविल्ल्याच्या आरोपा खाला शिना अटक जाल्ली. मांद्रा पुलिसेन एक युगांडा नॅशनल जी बायलां आसा तेजेर कंप्लेन रजिस्टर जाल्या. इन्सिडंट असो घडलो की ऑक्टोबर म्हयन्यान तांकां मांद्रा पुलिसेन डिटेन केल्ले की ते गोंयान हांगा ओवर स्टेईंग करतात, कित्याक तेंच्या कडेन व्हॅलीड पेपर नासता म्हणून. सो तेज्या खातीर डिटेन केल्लो. तेन्ना आज कोर्टा फुड्यान तांकां प्रोड्यूस केले. प्रोड्यूस करून तांकां जेसी मारलेली. जे जेसी म्हटल्यार ज्युडिशियल कस्टडीन ही कोलवाळी झेलीन तांकां दवरचो म्हणून, जो पर्यंत फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन जायना तो पर्यंत थंयसर दवरपाचो म्हणून. तेन्ना ताका जजान दिली अशी ऑर्डर. तेन्ना ते वाटेक येताले बसीन घेवन तांकां. जाल्यार तेज्या वांगडा 2 जे पुलीस कॉन्स्टेबल, लेडी कॉन्स्टेबल आहा तांकां घेवन येताली. पण अशें कळोन येता की युगांडा नॅशनल जी आहा बायल ताका कळोन येयलें की आपल्याक ज्युडिशियल कस्टडी मारूंक ना, आपल्याक डिटेन्शन सेंटरान सांगलां म्हणून तेंच्या कडेन आर्ग्युमेंट करले. आर्ग्युमेंट करतना तेणे जे तेजी कॉन्स्टेबल आसली तांकां तेणे घास मारलो आनी बसीनूच एक व्हडलो एक राडा जालो भितर. एकामेकांक मारले ते. सर तेतून 2 जाण कॉन्स्टेबलाक नाक्षे ओडल्या, चावल्या थोड्यांक. असो इन्सिडंट ह्या बसीन घडलो. आतां मांद्रा पुलिसेन ह्या जी युगांडा नॅशनल जी लेडी आहा तेजेर कंप्लेन रजिस्टर केल्या. स्टुडंटा खातीर प्रमोद कानोळकार वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया. म्हापशा करासवाड्यार रस्त्या कुशीक आशिल्ली दुकानां म्हापशे पालिकेन मोडून मातये भरवण केली. अतिक्रमण करून ही 36 दुकानां बांदिल्ली. तशेंच रस्त्याच्या कडेकूच आशिल्ल्यान थंय सदांच गचमुंडी जाताली. खंय देखून पालिकेन ती मोडून उडयल्याचें कळटा. हांगा रोड वायंडिंगूय जावपाचें आसा म्हणूनय ही एक्शन घेतल्या अशें आयकपाक येता. PWD खातें जें आसा तशेंच पुलिसा कडल्यान रेग्युलर कंप्लेंट जाताली की हांगा ट्रॅफीक जॅम जाता. लोकांची कागाळ आसा की व्हेकल ज्यो आसा पळय त्यो सुरळीत हांगासरल्यान मुवमेंट जायना. तेंची कागाळाची दखल घेवन आमी हांगा आमचे टॅक्निकल जे स्टाफ आहा तेंच्या मार्फत चवकशी केल्ली आमी. आनी चवकशी करतकच कळ्ळें की सादारण 52 जी स्ट्रक्चरां जी आहा जी रोड सायडीची आहा, रोड वायडिंगच्या एरियान जी आहा ती अनऑथरायज स्ट्रक्चर आहा. चवकशी करतना जे स्ट्रक्चर जे कोण ऑक्युपाय करून आहा तशेंच ओनरूय कोण आहा तांकां आमी नोटिसां दिली. नोटिसां दिवन तांकां हियरींग दिली. हियरींग करतकच कळ्ळें की सादारण 52तली जे 2 स्ट्रक्चर जे आसात ती कायदेशीर आहा, कारण ताका म्युन्सिपालिटीचें परमिशन आसलें आनी ऑक्युपन्सी आहा. बाकीची जी 50 जी स्ट्रक्चर आहा न्ही ती टोटली इलिगल आसली, अनऑथरायज आसली. त्या लागून तांकां आमी डेमोलिशन ऑर्डर दिली. आउट ऑफ 50 सादारण 14 जाणांनी अपील केला म्हणून आमच्या हाका आयल्या, रिकॉर्डाक आयल्या. 14तले थोड्यांक स्टे मेळयले आहा आनी बाकीची जी 35 जी स्ट्रक्चर म्हणजे 37तली 2 आमी जी ऑथरायज म्हणून स्ट्रक्चरा कडेन काडलेले आनी एक स्ट्रक्चर जेन्ना चवकशी जातकूच ताणें स्वता आपूण मोडून काडलें. आयज जी आमी मोडपाक उरल्या आनी स्ट्रक्चरां एक सादारण 35 त्या लागून हांवें हें कांय करना. हांवें जी आतां तुमकां सांगलां त्या प्रमाणे स्ट्रक्चरां ऑथरायज नाशिल्ल्या कारणान हाजेर एक्शन जालें. म्हज्या म्हायती प्रमाणे जी स्ट्रक्चर हांगा आसली ती आमी काडलेली. म्हाका दिसता चडशीं स्ट्रक्चरां हायवे बांदून जातकूच, सर्वीस रोड बांदून जातकूच आयले अशें दिसता. माझी 1 प्रॉपर्टी माझ्या पयलीं 30-35 वर्सां रूम आसलो. तेजेर म्हाज्या पयलीं म्हाजें शॉप आसलें. तें शॉप म्हाजें
गेले हायवे वचना वयल्यान मागीर तेणी हें हायवेचो इंजिनियर हाडल्या तर तूं मला हांगा शिफ्ट म्हणलें तेन्ना मागीर म्हाका तुवें खाणें घालून म्हाका हेंच्यांनी दिल्लें तेन्ना इतलें थोडी इनलिगलूय आसा थोडी पळोवपाक गेल्यार आमचे जवळ जवळ 25 वर्सां जालेली आसा ताका लायसन बिसन सगळें आसा पूण कितें खंय तरी ती रोड वायंडिंगाक येता म्हणून ती थंय डेमोलिश करची पडटली. आता तुमचे हा डेमोलेशन थोडे आमचे थोडे आसा तुमची कितली आसली तर अशी एक 4-5 असली टोटल लायसन आसली तांकां लायसनां असली पूण ते कितें रोड वायंडिंगाक आता हे डेमोलेशन करता रोड वायडनिंगाक रोड वायंडिंगाक फाटल्या 10-12 दिसांनी कॉलेराची एकूय नवी केस मेळूंक नाशिल्ल्यान कॉलेराचो आउटब्रेक निवळ्ळा म्हूण जाहीर हेल्थाचो दोतोर उत्कर्श बेतोडकारान सांगलें. आउटब्रेक निवळ्ळा म्हटल्यार फुडें केशी मेळच्योच ना अशें न्ही. जतनाय घेना जाल्यार दुयेंस परत पातळपाची शक्यता सादूर रावचें म्हूण शिटकावणी. जी एक्यूट डायरियल डिसीज किंवा कॉलेराचो आउटब्रेक आशिल्लो जो मोबोर आनी कटबोना फिशींग जेटीचेर चालू आशिल्लो सो ऑलमोस्ट लास्ट 10 to 12 days आमकां थंयच्यान न्यू केस कांय मेळूं ना आनी ताच्या खातीर आमी काल एटलिस्ट फ्रॉम आर सायड सर्वेलन्स सायड हो जो आउटब्रेक आसा तो सोंपलो म्हणून डिक्लेअर केला. नाव डिक्लेअर केला ओन्ली फॉर द आउटब्रेक म्हणजे तर ज्यो केसीस आमच्यो वाडिल्ले पळय ताच्या खातीर. सो दीस डजंट मीन केसीस जावचे ना हेजे फुडें केसीस जावपाचे आसा कारण देर इज समथींग कॉल्ड एज युज्युअल जे आमचे नॉर्मली केसीस जाताले पळय न्ही डे टू डे हितून जेन्ना आउटब्रेक नाशिल्ले तेन्ना सो तितले नंबर ऑफ केसीस अजुनूय जावपाचे चान्सीस आसा. सो ताज्या खातीर ह्या जाग्यार क्लिनलीनेस हायजीन सॅनिटेशन दवरपाची गरज आसा विच निड्स टू बी कंटिन्यूड. जे आमचे ते लेबरर्स फिशींग लेबरर्स आसा तांची जी हायजीन आसा ऑर यूज ऑफ सोप हात हँड वॉश करता आसतना ह्यो सगळ्यो गजाली तेंच्यांनी काळजी घेवपाची गरज आसा की फुडें आउटब्रेक परत जावपाक जायना. टोटल आमकां फूल ह्या आउटब्रेकान 228 केसीस आमकां रिपोर्ट जाल्यो आनी ह्या 228 केसीस कटबोना सायडींतल्यान चड आशिल्ल्यो. 178 वॉज फ्रॉम कटबोना सायड आनी 50 केसीस फ्रॉम मोबोर सायड आनी हातून आमी तुमकां पयलीं जशें सांगिल्लें तेचे वयल्यान 6 डेथ्स आसा टोटल आउटब्रेकान. हाच्या फुडें लोकांनी जी काळजी आसा पळय जशें हांवें म्हटलें तें चालूच दवरपाक जाय घेवपाक जाय आनी जे आमचें हँड वॉशींग आसा कितें खावच्या पयलीं किंवा संडासान वचून परत येता पळय न्ही तेच्या उपरांत जो हँड वॉशींग आसा विथ सोप शूड बी कंटिन्यूड. सॅनिटेशन म्हटल्यार ज्यो ओपन डेफिकेशन शूड नॉट बी डन. यूज द टॉयलेट्स वीच आर प्रोवायडेड देर. मागीर जेवण सुद्दां आसता जाता तितलें फ्रेश आनी फ्रेशली कुक्ड जेवचें आनी हें इतलें करून सुद्दां जर कसलीय लक्षणां दिसता की पोटान दुखून येता किंवा उलटी जाता किंवा लूज मोशन जाता जाल्यार ताबडतोब आमचें जें कटबोन सायडीन बाळी सेंटर आसा आनी मोबोर सायडीन आमचें दुसरें जें सेंटर आसा हेल्थ सेंटर थंय वचून रोखडेंच डॉक्टराक मेळचें. बेरेस्तारा उसरा राती पेडणेच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन रेवेचो ट्रक उमथलो. हो रस्तो पुराय तरेन फोंडकुलांनी भरला देखून अदमास येवंक ना आनी ट्रक उमथलो अशें कळटा. ट्रक ड्रायव्हराक मातशी दुखापत जाल्या. बेरेस्तारा मेरशे फॅटल एक्सिडंट जालो. चडण्याचे 26 वर्सां पिरायेचे अंकिता वळवयकार ट्रका पोंदा आयिल्ल्यान भायर पडले. ताका जीएमसींत व्हेल्ले खरें मात थंय ताका मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी जाहीर केलें. मिलिटरी ट्रकाचो ड्रायव्हर 29 वर्साच्या शुभम कुमाराक ओल्ड गोवा पुलिशेन निश्काळजीपणा आनी रॅश ड्रायव्हिंगा खातीर बूक केला. मेरशे जंक्शनार सकाळी एक एक्सिडंट जालो. एक्सिडंट आसलो हो स्कुटरी आनी एक ट्रक आसलो मिलिटरीचो तेज्या मदीं जालो. आयडेंटिफाय जालें की कळ्ळें की हे स्कुटरीर आसले ते चेडू ते अंकिता वळवयकर हे चोडणा रावपी चेडू. अशें कळोन येता की अंकिता हे एक इंटरव्यू दिवपाक गेल्ले. इंटरव्यू दिवन तेन्ना ते भायर सरले तेन्ना मेरशे जंक्शनार पावले तेन्ना फाटल्यान जो मिलिटरीचो ट्रक आहा तेणे ताका धपको दिलो आनी तेज्या वयल्यान तेज्या बॉडी वयल्यान तो गेलो म्हणून. पण तेन्ना त्या मिलिटरी ऑफिसर जितके ते ट्रकान आसले तेंच्यांनी ताका घेतलो आनी पयलीं जीएमसीन ताका शिफ्ट केलो. तेन्ना जीएमसीन ताका डिक्लेअर्ड डेड म्हणून दिले. आतां जे मिलिटरीचो ट्रक जो चलयतालो ताका ओल्ड गोवा पुलिशेन अरेस्ट केला आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेट करता. अविनाश जोशी वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. अश्विन शुक्ल प्रतिपदे कोजागिरी पुनवेक पेडण्याची पुनव. देवी भगवती, देव भूतनाथ, रवळनाथाच्या दर्शनाक गोंय आनी भायल्या लोकांची गर्दी.
भूत बाधा जाल्ल्याची भुतां काडप पुनवेंतले खाशेलेपण. दसऱ्यान तरंगांची लग्नां लावन सुरू जाता तो दसरो कोजागिरी पुनवेक सोंपता. पेडण्याची पुनव. आयज पेडणेची फेमस पुनव. तर ह्या पुनवे खातीर हजारांनी असे भाविक येतात. गोंयांतले न्ही तर गोंया भायले जे पेडणेकार म्हणजे मूळ आसात ते सगळे आयज पेडण्याक आसतात देवाचें दर्शन आनी कौला खातीर. आज जो पुनवेचो जो दीस आसा ती सुरवात जी जाता ती तुळाभरान जाता. तुळाभर म्हणजे ज्या लोकांनी नवस केल्लो आसता त्या नवसा प्रमाणे तराजून तागडेल एका बाजून मनीस बसताना एका बाजून नारळ, गूळ, साखर किंवा इतर कितें वस्तू एक तुळाभर केल्लो जाता. तो नवस फेडलो जाता. तुळाभर जाल्या नंतर दनपारचे हांगासर एक नैवेद्य कसो आसता देवाचो नैवेद्य जाल्यानंतर संध्याकाळी आमचे सगळे धार्मीक विधी जाल्यानंतर रात्री एक 12 वाजता हांगासून तरंगा भायर सरतात. ती तरंगा भायर सरल्यानंतर हांगासर राजांगणात एक सार्वजनीक कौल जाता. सार्वजनीक कौल जाल्यानंतर हांगासरूच भायर भुतां काडली वता. भुतां काडप म्हणून पेडण्या फेमस की हांगासर भुतां काडटात. ती भुतां काडून जाल्यानंतर काही ठरावीक अंतराचेर देव रवणान भुन्नाची तरांक गेल्यानंतर भुन्नाथ जो देव आसा तो वयल्या रस्त्यान धांवत सुट्टा. तो धांवत सुट्टा तो फक्त आपले तेचें मंदीर जे वयर आसा त्या मंदिराक भेट दिवच्या खातीर. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.